गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आतां फलोत्पादन महामंडळान पावलां उबारल्यात। मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी उत्पादन करचें म्हणून महामंडळान वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्या। फाटल्या सुमार 2-3 वर्सां सावन भाजयेच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या। अंदू वर्सा महामंडळान 1187 शेतकारांकडल्यान चिटकी, भेंडे, मिरसांग्यो अश्यो 17 तरेच्यो भाजयो विकत घेतल्यात। वट्ट 6 कोटीच्यो भाजयो शेतकारांकडल्यान विकत घेतल्याची माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापक चंद्रहास देसाय हांणी दिली। आम्ही आता जवळ 1187 फार्मरां कडच्यान भाजी घेतला। आमची गोंयांक चिटकी, भेंडी, मागीर चिली म्हळ्यार ग्रीन चिली, मिरसांग अश्यो जवळ 17 ते 18 प्रकार जातात। आनीक आमची 17 प्रोक्युटमेंट सेंटर आसात। प्रत्येक तालुक्याक एक आसा, थोडे तालुक्यांक 2-3 सुद्दां आसात। त्या प्रोक्युटमेंट सेंटराचेर आमी भाजी घेतात आनी ती भाजी मागीर नॉर्थ साउथ आमच्या वेंडरांक म्हळ्यार आउटलेट आसा तांकां डिस्ट्रीब्यूट करतात। आनी ती भाजी जितली येता ती मायनस करून मागीर बेळगांव ऑर्डर दितात। म्हणजे हातूंत कितें जाता, एक थोडे वेळाक भेंडी, चिटकी, मागीर कोकण दुदी, बॉटल गोड हे पळय आसा, हे आमकां खूब जातात आनी आमकां बेळगांव ऑर्डर आमी दिनात। सो हे स्वयंपूर्ण कडेन वचपाचे खूब काम हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन करता। सरकाराचे जशें स्वयंपूर्ण गोवा आसा त्या खातीर भाजयेच्या दृश्टीन आमी जवळ 50% तातूंत पाऊल मारला। ओके ओके सर, म्हणजे ह्या वर्सा कितले पर्सेंट आनी सर कितले म्हणजे रुपयांची भाजी सर तुमी घेतल्या? ह्या वर्साक आमी जवळ 5 कोटी 94 लॅक्स म्हळ्यार जवळ 6 कोटीची भाजी आमी ह्या वर्साक घेतला। ओके, म्हणजे सर हेच्या पयलीं अशें जाल्लेलें काय सर ह्या वर्सा चड म्हणजे अशे पयशांची भाजी घेतल्या? ना, ह्या वर्साक चड, वर्सान वर्स वाडत आसा। कारण ताका कशें आसा की एश्युअर मार्केट म्हळ्यार शेतकऱ्यान जर भाजी लायली तर ती आमी पयलींच तेजी कशी विकती घेतले हो रेट ठरयतात। सरकारच्या स्किमीक तशें आसा। सो तांणी जर भेंडी लायली तर ती 50 रुपयान आमी घेतले हें ताका पयलींच खबर आसता। सो तांणी भाजी लायतकीर आमचें मार्केट हें एश्युअर्ड आसा। आमी घेतली म्हणून तो बिंदास आसता आनी प्लस पेमेंटूय ताका फास्ट जाता। विदीन 20-25 डेज ताका पेमेंट वता। सो हें सरळ आनीक सोंपी भाशेन वेवस्थीत पयशे मेळटात, ह्या खातीर भाजी गोंयांक वाडत आसा। ओके, आनी सर ह्या वर्सा चड तुमकां म्हणजे तुमी सांगले त्या प्रमाणे 5-6 कोटीची भाजी तुमी ह्या वर्सा घेतल्या? हय। आनी सर तसो रेट वाडत आसता म्हणजे वर्सान वर्स? वर्सान वर्स वाडना, पूण आमी इन्फ्लेशन म्हळ्यार जशें लेबर, सारें हें तें वाडटा जाल्यार मागीर तो रेट वाडटा। म्हळ्यार एकदां रेट फिक्स केलो तो 1-2 वर्सां उरता आनी मागीर जर इनपुट्स रेट वाडलो तर ते रेट वाडयता आमी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।